मार्कूचे शुभ वर्तमान 4 अवेस्वोर 305 वणींतल्यान त्याच दिसा सांजेच्या वेळाचेर ताणें आपल्या शिश्यांक म्हणलें, आतां आमी पोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून थंयसान ते सगळे त्या ओड्यांत थंयसर गेले. तांच्या सांगाता आनीकूय ओडीं आसलीं. तेन्ना व्हडतें मोड आयलें आनीक लारां ओड्यार मारूंक लागलीं. इतली फोर्सान ओड्यांत उदक भरलें. पूण जेजू क्रिस्त थंयसर सुसेगाद न्हिदोन आसलो तेन्ना तांणी ताका उठोवन अशें ताणें म्हणलें, गुरुजी, तुका आमचें पडोन गेलें ना? पळय आमकां कितले त्रास जाल्या. जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरून, जेजू क्रिस्ताचेच आदारान, जेजू क्रिस्ताचेरूच भरोसो दवरून, जेजू क्रिस्ताक आपल्याच्या काळजान मानून घेवप. तुमच्या घरांत ताका आमंत्रण दितात, तो तुमकां बेसांवां खुशालकाय दितलो म्हणून अशें म्हणप कसलोच दुबाव ना. त्याच वेळाचेर जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरून कोश्ट येवचे ना. जेजू क्रिस्ताचेर बरवंसो दवरून कसलेच त्रास जावचे ना. जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरून कसलेंच दुयेंस येवचें ना. जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरून कशीच वायट घडणी जावची ना. जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरल्यार कसलोच लुकसाण जावचें ना. ह्या भाशेन तुका कोण तर प्रचार करीत जाल्यार सोत मानी नाकात. ती एक व्हड फोट. हें कितें? जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरीत जाल्यार दूख, त्रास, कोश्ट आनीक दुयेंसां सगळीं खंय ती वयतल्यो न्हू थिंगासर म्हज्या भावा. हें कितें तूं उलयताय? सगळें पत्तेंच उलयताय. चोतरान तुमी आयकात. थोडे प्रचारक असले आसात. जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरीत जाल्यार तुमकां कसलें दूख जावचें ना. जेजू क्रिस्ताचेर तूं बावर दवरीत जाल्यार तुका कसलें दूख आनी दुयेंस येवचें ना. जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरीत जाल्यार तुमच्या घरान कोणूच थिंगा वाज आसची ना. नुकसाण जावचेंच ना. कोश्ट येवचेच ना. कसलेंच तुका दुयेंस येवचें ना. शिंको येवच्यो ना. थंडी खोंकली जावची ना. अशें कोण सांगत जाल्यार तांचेर बावर दवरी नाकात. कित्याक अशें हांव म्हणटा? एका दिसा जेजू क्रिस्त आपल्या त्या शिश्यां सांगाता आतां आमी पोलतोडी या अशें म्हटलें. आपल्या शिश्यां सांगाता एका ओड्यान तो बसलो. ते सगळे गलिलीच्या त्या दर्यान वयताले. ह्या भाशेन प्रवास करतना त्या ओड्यांत जेजू आसलो. आयज तुमकां हांव एक प्रस्न विचारूंक सोदतां. तुमच्या मदें कितें लोक म्हणूंक जाता, आमी ज्या घरान रावतात थंयसर जेजू क्रिस्त आसा अशें. भावा दोता ते मातशें हात दाखयात. आमच्या घरान जेजू आहा अशें म्हणटात तीं. तुमच्या मदें थोडो लोक जो आसा पळय तो हात तुमी दाखोवंक ना. कितल्या जाणांक भावार्थ आसा आमच्या ह्या मंदिरांत जेजू आसा. आमच्या घरांत जेजू आसा. आमच्या जिवितांत जेजू आसा. मातशें तुमच्या ओड्ड्यार हात दवरून तुमी तो प्रस्न करात. एका चेड्याक सोरेस्परान म्हणलें, त्या चर्चीन वचोन एक पास्टर तसो वच आनी थिंगसर बरो तूं थिंगा प्रचार कर. ताणें ती आज्ञा मानली. अशें गोमोन आयलें त्या चर्चीन पास्टर नासले, फकत वडील थिंगासर आसले. खुशाल बरी जालो म्हाका पास्टर जावपाक. त्या चर्चीन वचोन ताणें अशें थिंगा सांगलें, जरी तर तुमी म्हाका संदी दीत हांव ती जबाबदारी घेतलो अशें विचारलें. सोबेच्या वडिलांनी म्हणलें, सोबा चलोवप म्हणून बेश्टें उतरां न्हय, तें पोलकें उलोवप न्हय. ह्या पासत तूं एक वीक उपवास धरून मागीर मागणें करून यो. बरें आसा म्हणलें ताणें आनी उपवास मागण्यान धरून सोरमेस्परान म्हाका हांगा वेचून काडला. जरी तर तुमी म्हाका पास्टर कसो हिंगासर एक संदी दीत जाल्यार. पास्टराच्या रुपान तरी तूं म्हाका जबाबदारी दिल्या. ताणें अशें म्हटलें, तूं 1-2 म्हयन्या उपरांत यो. ताचेर आमी नियाळ कोण तुका सांगता. जरी तुका हें सारकें जातलें वो ना. 2 म्हयने जाल्या उपरांत तो परतून आयलो. आतां तुमी म्हजे भशेन कितें म्हणटात ताका ताणें विचारलें. 40 दीस उपास मागणें करून मागीर यो. सोर्वेस्पर तुका सारकें सुटावे भाशेन उलयता तेन्ना तूं यो जाल्यार तो चेडो वचोन 40 दीस उपास मागण्यान रावलो.
येयल्या उपरांत ताणें म्हणलें त्या भाशेन तुवें सांगलां पळय त्या भाशेन उपासान हांव रावलो जाल्यार आतां हांव ह्या सभेचो पास्टर जावंक जाता काय अशें विचारत तो वडिलान म्हणलें बाबा ही सभा एकदम व्हडली आनी जायते व्हडते लोक आसा पूण तुजो असलो तरणाटो तुका मानून घेवपाक जावचें ना मातशें 6 म्हयने तूं राव मोशे पुता तेजे उपरांत मागीर पळोवया अशें ताका धाडलो तो सारको दुखी जालो ते ताका चर्चीन भितर थिंगासर भितर येवंक दिना म्हणून दूख आनी खोंत करून तो पोतून वयतालो एका फातराचेर जेजू क्रिस्त बसोन आसलोलो ते तरणाटेक येतना अशें पळोवन जेजून म्हणलें म्हजे पुता त्या लोकांनी तुका भितर येवंक दिलो अशें म्हणटा तेन्ना ताणें म्हणलें कशें म्हाका भितर येवंक दितलें सुमया पयलें 1 सुमान म्हणलें मागीर ताणें 2 म्हयने म्हणलें आतां ते 6 म्हयने राव म्हणटा म्हाका जाल्यार भितर वचपाची कसलीच सोमदी दिसना म्हाका एकदम दुखी हो रहा कित्याक ते अशें करतात म्हाका भितर सरोंक दिनात ते तरणाट्यान असो प्रश्न केलो तेन्ना सोमयान म्हणलें 2-3 म्हयन्यांनी तूं इतलो कांसर जालोय 10 वर्सां जालीं पुता हांव प्रयत्न करीत आसा ते सोबेन भितर सरोंक ते म्हाकाच भितर वचोंक दिनात आतां तुका कशें भितर घेतलें तूं सांग असले वडील सोबेन ना अशें म्हणोंक जाता खऱ्या सेवकाक भितर सरोंक दिवचें ना उतर पळय तो सारको प्रचार करता तसले पास्टराक भितर सरोंक दिवचें ना पातोक दाखयता पळय तसले सेवकाक ते भितर सरोंक दिवचें ना जोरी आयज आमच्या त्या सोबेन जेजू क्रिस्त ना जोरी आमच्या त्या घरांत जेजू क्रिस्त ना सोत्रायन तुमी आयकात ते सोबेचेर बेसांव आसचें ना त्या घराचेर बेसांव आसचें ना त्या पासत हांवें प्रस्न केल्लो आसा आमच्या सोबेंत आमच्या घरांत सर्वेस्पर आसा काय त्या दिसा त्या शिश्या सांगाता जेजू आसलो त्या ओड्यांत जेजू तांच्या सांगाता प्रवास करतलो आनीक विशय तुमकां हांव सांगता आयज आमच्या सोबेनी झगडीं आसा वो ना झगडीं आसा पॉलिटिक्स आसा वो ना पॉलिटिक्सूय आसा जातीचो भेदभाव आसा गावड्यांचो भेदभाव आसा वो ना भेदभाव आसा गिरेस्त आनी गरिबां मजें भेदभाव आसा वो ना वय तेवूय आसा खऱ्यापणीन ओडें उदकान आसोंक जाय पूण उदक ओड्यान आसोंक उपकारना हें तुमी मानता वो मानिनान ओडें उदकान आसोंक जाय पूण उदक ओड्यान आसोंक उपकारना जाल्यार तुमी आयकात ह्या संवसारान ही सोबा आसूंक जाय पूण सोबेंत वो संवसार तितून भितर आसूंक उपकारना कित्या पासत उदकान थिंगा ओडे रावंक जाता पूण उदक तर ओड्यान येत जाल्यार थिंगा कित्याक तर तुमी सांगात बुडोन वयतले सोबा ह्या संवसारान थिंगा आसोंक जाय पूण संवसार तर सोबेन भितर येत जाल्यार ते ताका परवानगी ना संवसार भितर येत जाल्यार थिंगासर कितें आसा जातीचे भेदभाव झगडीं झुजां सेवा करचे बदलेक थिंगा पॉलिटिक्स जाता गिरेस्तकाय आनी गरीबसाण ह्या भाशेचे ते भेदभाव इलेक्शन झगडीं झुजां पयशांचें हें सगळें ना काय थंयसर हें सगळें संवसारा बरोबर आसा म्हणून अशें म्हणचें ना काय आमी हें सगळें जरी तर त्या सोबेन भितर येयत जाल्यार ती सोबा बुडटली अशें म्हणटलें न्हू त्या पासत आयज जायत्यो सोबा संवसारांत संवसारी पातकान बुडटात त्या पासत तसल्या सोबेन जेजू क्रिस्ताक सुवात ना त्याच भाशेन घरांनी जे संवसारान आसा पळय ते दोळ्यांची वंदोण्यो जिविताची वंदोण्यो जिविताचें गर्व हे 3 कोणाचे भितर आसा तांचे भितर हांव आसचो ना जेजू क्रिस्तान हें म्हणलां आवय घडयेक टीव्ही पळयतना टीव्हीर सिरियल पळयता पिक्चर पळयत आसतना वेळ विबाड कोत्ता भुरगीं सारकीं आसतलीं तुमी अशें म्हणटात नाका जाल्यार तुमी नेसवण कोत्तात आनी ते नाच फेव आनी तो सगळो आनंद नाका जालेलीं नाटकां पळोवन भुरगीं कितें मागीर उगी आसतलीं आवय नाका जालेलें पळयता बापूय नाका जालेलें पळयता आनी त्या भाशेन तिवूय सगळीं बुरशीं पळयतलीं ती आनी भुरगीं सारकीं कशें तुमी सांगात आवयचो कायदो भुरग्यांक शिकोवपाचो पूण ताची जबाबदारी विसरोन आपल्या शेजाऱ्यां कोणें ना जाल्यार तांचे कोणें ना तांचे कोणें खोबऱ्यानूच थिंगासर टायम वेल कोत्ता जाल्यार भुरगीं कशीं सारकीं आसतलीं एक बापूय काम जाल्या उपरांत सारको आपल्याच्या घरा येवचो आपल्या भुरग्यां सांगात तांचो मोग करचो पूण जरी तर तो बेबद्या भाशेन येत जाल्यार ते कितें घडटलें ओत्मीक वाटेन वाडटलीं काय तुमी चिंतात
आवय बापूयच पातकान जियेता, आवय बापूयच आपल्याक जाय ते भाशेन जियेतात. भुरग्यांची परिस्थिती कशी असते तुम्ही विचार करा. असल्या घरांनी शांती आसची ना, खुशालकाय आसची ना, एकवटपण आसचें ना. ताजें कारण कितें काय म्हणल्यार त्या घरान जेजू क्रिस्ताक सुवातूच ना. त्या पासत उजवाड आनी कालोख एका सांगात आसा तुम्ही केन्ना पळयला काय? ते कधीच घडचें ना. त्याच भाशेन पातकान जियेता पळय ती एक बायल जायत, त्वरीत एक घोव जायत, तसले ह्या घरान जेजू क्रिस्त थिंगासर भितर जियोचो ना. तेका लागून देवाच्या नांवान हांव तुमकां विनंती करता, तुमच्या घरान जेजू ना जाल्यार ताजें मुखेल कारण म्हणल्यार कितें तें तुज्या घरान पातोक आसा. तुमच्या घरान पातोक आसा जाल्यार तुमी तर अशें म्हणटा जाल्यार तुमच्या घरान थिंगा सैतान आपलें सिंहासन थिंगा लावन तो बसलेलो आसा. ज्या घरान सैतान आपल्याचें सिंहासन लावन बसता त्या घरान शांती आसची ना, एकवट आसचें ना, कांयच बरें आसचें ना, कसलेंच बेसांव थंयसर आसचें ना. घडयेक त्या पासत तुज्या घरान खंयची शांती ना, एकवट ना, खुशालकाय ना, कोश्टाचो थिंगासर समाधान ना. कारण हें सगलें पळय तें पयस करपी तो सर्वेस्पर जेजू क्रिस्ताक तुमच्या घरान सुवात ना. मातशें चिंतून पळयात. दुसरे वाटेन पळोवया. ब्रदर, जेजू आमच्या सांगात आसा, जेजू आमच्या बरोबर आसा, जेजू आमच्या घरान आसा. तरी आसतना कोश्ट आसा, तरी आसतना त्रासूय आसा, तरी आमच्या चोर भोंवतणी पळय आसता परिस्थिती ती आनीक बिगडोत जाता जाल्यार हाजो उपाय कितें, ताजो हाजो समाधान कितें, हें तुमकां सोजमीकाय दिवंक हांव कोशिश करता. जेजू क्रिस्तान आपल्या शिश्यांक तो म्हणटा, चल या आमी त्या ओड्यांत. पलतडी वसोंक जाय अशें ताणें म्हणटोच जेजू त्या ओड्यांत आसलो. शिस्त त्या ओड्यांत प्रवास करी. जेजू पळय त्या ओड्यान आसा पळय ती आतां ओडे शांतेन त्या पलतडी वसोंक जाय न्हू. सारकेच शांतेन, कसलेच वायट नासतना, कसलेच गडबड जाय नासतना जेजू क्रिस्त त्या ओड्यान आसा म्हणून शांतेन ते पलतडी वसोंक जाय न्हूय. तशें जावंक ना. जेजू क्रिस्त त्या ओड्यांत मोड, लारां व्हडल्यान थिंगा मारूंक लागलीं. जेजू क्रिस्त पळय त्या ओड्यान आसलेलो पळय तेजे सोर भोंवतणी लारां सारकी उंच सारकी मारतालीं. ती लारां इतली उंच उडटालीं तें ओडें उदकान भरोंक पावलें. ते नुस्तें मारपी त्याच दोरयान जाय तो थेंब तें नुस्तें पयलें मारताले. चालते भाशेन आमचे ह्या नुस्तेकारांक उदकाशी वो त्या दोरयाचे पळय खोलायांतल्यान तांकां भिरांत ना, तांकां तांची संवय जाल्या. केन्ना ह्यो ओडी पोत्तोतात आनी पोत्तोल्यार पासून तांकां भिरांत आसना. सांबाळून मागीर ती ओडे पोत्तून सारकें कोत्तात, तातूंत ते बसतात. ही तांची संवय जाल्ली आसा. उदकान पेंवप, दोरयान प्रवास करप, दोरयान नुस्तें मारप हें तांकां कांय नवें न्हूय. हें वादळ, हें वारें, ही ओडती लारां हें तांकां सगलें कांय नवें न्हूय. वय, कितें नवें ना, पूण तुमी चतुरायेन आतां आयकात. असले आतां नुस्तेकारूच भियेले. इतले ते भियेले, आतां आमी मोत्तले आनी आतां आमकां साल्वार जावपाचो चान्स ना. इतले ते आतां भियेले. आतां हे कोण? जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता आसले पळय ते शिश्य. जेजू क्रिस्त आसलो पळय त्या ओड्यान प्रवास करता आसतना चोर भोंवतणी लारां मारतालीं. ती लारांनी पळय तांकां कसली भिरांत दिली. आमी आतां मोत्तले अशें चिंतता ते. आतां आमी सोंपले. इतली भिरांत तांचे भितर आयला. आतां म्हाजो एक प्रस्न जावन आसा. सर्वेस्पराचेर बावार दवरला. भावार्थाच्या प्रवासान तूं आतां मुखार सोदताय, सोम्याचे इच्छे प्रमाणे मुखार वयता. पूण आतां हें कितें? तुमच्या सोर भोंवतणी काळोखाचो वातावरण आतां सगळ्याकूच मांडलेलो आसा, सारकें न्हूय? तुमच्या सोर भोंवतणी कोश्टांनी घेरो घातला, हें सारकें न्हूय? ते सगळे कोश्ट, ते सगळे अदृश्ट, ते सगळे काळोखाचो वातावरण तुमी आतां बुडटलीं तुमकां अशें थंयसर दिसता. कडेक असली परिस्थिती तुजें काम करता ते सुवातेर आसत, अदृश्ट परिस्थिती तुज्या त्या बिझनसान गोडेक आसत, अदृश्ट परिस्थिती तुजे गोडेक ते फामिलीन थिंगा आसत, अदृश्ट तगली परिस्थिती तुजे सगळे सोर भोंवतणी आसत, मात पसून तुका कसलोच सुसेग ना. कसली तरी गोडणी जावपाची आसा, कितें तरी अन्याय थिंगा जावपाचे आसा. असले विचार तुजे भितर उत्पन्न जायत आसा. सर्वेस्पराचेर बावार दवरता पळय म्हजेर, असल्या उद्रुश्ट कित्याक केला? सर्वेस्पराचेर बावार दवरता ती असली परिस्थिती कित्याक आयल्या?
म्हजेरूच कित्याक ही सगळी लाळा येवन मातता, म्हजेरूच कित्याक हे सगळे कश्ट येता, म्हज्याच चेड्याक अशें कित्याक जावंक जाय, म्हज्याच चेडवाक अशें कित्याक जावंक जाय, म्हज्याच शिरवसीक कित्याक हे त्रास कित्याक येवंक जाय, म्हज्याच बिझनसान कित्याक लुकसाण जावंक जाय. एक प्रश्न. म्हज्याच सोबेन हे कित्याक कश्ट येता, म्हज्याच सोबेन हे कित्याक अशें घडटा, हे प्रश्न तुजे भितर ते उचांबळ तुका कोत्ता आसतले. हे सगळे तुजे भितर एक दुबाव उत्पन्न कोत्ता जायत. कसलो हो दुबाव काय? आतां हांव सोंपलो. कोण आसा काय असले परिस्थितीन म्हजें काम सोंपलें अशें म्हणटा पळय तो ब्रदर. जिवीत उरतलो वो भावार्थ आतां म्हाजो सांडला. बरे दीस हांव पळयतलो वो बरवसो आतां म्हाजो सांडला. जंय म्हाका वसोंक जाय आसलो पळय थिंगा हांव पावतलो म्हणून वो भावार्थ आतां म्हाका ना. जायती आशा धरून वो प्रवास हांवें सुरू केलेलो, जायती आशा धरून हें बिझनस हांवें सुरू केलें, जायती आशा धरून हें स्कॉलान हांव आतां गेला, वो ल्हान पोसरो सुरू केला, हें व्हडलें दुकान हांवें सुरू केलां, हें काम हांवें सुरू केलां, ही बुनियाद हांवें सुरू केल्या, हें शिकप हांवें सुरू केलां, ही सर्वीस हांवें सुरू केला. पूण हांव नकळो कितें, सुरवात एकदम बरी आसली, पूण मदेंच पावतोच सगळेच तो वातावरण सारकोच बदल्लो. म्हजे विरुद्धूच सगळें दिश्टी पडटा. म्हजी पावलां मुखार सरोंक जायना पळय तसली परिस्थिती भितर येता. आतां म्हाका दिसता दर्याच्या मोदें हांव बुडपाचो आसा म्हूण. असलीं मनशां कोण आसा काय जाल्यार आयक. तूं सर्वेस्पराचो पूत, तूं सर्वेस्पराचो सेवेक, तूं एक ओत्मीक जिवीत जियेता, तूं एक पवित्र जिवीत जियेता आसतनाय कोश्ट आसचें ना, त्रास आसचें ना, कसलें दुयेंस आसचें ना, मोड आनी तुफान तिंगा येवचें ना अशें कोण म्हणत जाल्यार तेजेर विस्वास दवरिनाकाय. जे ओड्यान जेजू क्रिस्त आसलो तेंच ओडें आतां. अशें तशें सारकें आलोंक लागले. जेजू क्रिस्ताची खुशी पाळटना पळय थिंगा मुखार वयताले पळय ते जेजू क्रिस्ताचे शिशूच आकांताक सांपडले. पूण तुमकां सगल्यांक एक बरी खबर हांव सांगूंक सोदतां. आनी कितें तें जाणाय, आमचो तो प्रवास आकांताक सांपडल्यारूय आमच्या सोरभोंवतणीची परिस्थिती आमकां बुडयता अशें आमकां दिसतूय. आमचें सोरभोंवतणीचें वातावरण देरेपेंतूच बदलोवन आमी मुखार सरोनात आनी थिंगासर आडको येयला अशें तुका तर दिसत. तुमकां एक बरी खबर आनी कितें तें तुमी जाणा, जरी तुमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्त आसा जाल्यार, तुमच्या घरांत जेजू क्रिस्त आसा म्हूण, तुमच्या सोबेन जेजू क्रिस्त आसा म्हूण तुमकां भियेवपाची गरज मातपणूय ना. कित्याक जरी तें ओडें बुडोवंक जाय जाल्यार जेजू क्रिस्तूय त्या ओड्यांत बुडटलो. जरी ते शीश बुडपाचे जाल्यार त्या शिश्यां बरोबर जेजू क्रिस्तूय बुडटलो. हांव तुमकां एक प्रश्न कोत्ता. जेजू क्रिस्ताक बुडयता पळय ते ओडते एक तुफान ह्या संवसारांत आसा काय? जेजू क्रिस्ताकूच बुडयता तसलें ह्या संवसारांत कसलें वातावरण आसा काय तुमी अशें सांगत? ना न्हू. जेजू क्रिस्ताकूच बुडयता पळय तसलें वातावरण ना जाल्यार तुकाय तसलें वातावरण कधीच आसचें ना, बुडोवचें ना. हें सत तूं विसरो नाकाय. त्या दिसा तसले भिरांकूळ वातावरणान सारके काबार जाताय तसले परिस्थितीन ते शिश थिंगा पावतना, गुरुजी आमचो नाश जाता, तुका पडोन गेल्लें ना अशें म्हणून जेजू क्रिस्ताशी वचोन तांचें दुख्ख, तांचे भिरांतीक जेजू क्रिस्ताक वचोन तें सांगप हें सारकें ओ सारकें न्हय? हालो, कितें म्हणटा तुमी? हें सारकें ओ हें सारकें न्हय? जरूर हें सारकें तुमी म्हणटलीं न्हू. ते जेजू क्रिस्ताशी येवन म्हणले, गुरुजी आमी मोत्ता अशें म्हणटोच जेजू क्रिस्तान तांकां कितें जबाब दिवचो? सारक्या वेळार तुमी म्हाका उठयलो, नाजाल्यार आमी सगळे बुडपाचे अशें म्हणचें ना ओ सांगात. जेजू क्रिस्त उठोन तांकां पळोवन ल्हान भावार्थांचे कितें म्हटलें? बरे भावार्थाचे तुमी शिश, सारके वेळाचेर तुमी म्हाका उठयलो आनी 5 मिनीट लेट उठयल्यार आमी सगळे बुडपाचे अशें म्हटलें काय? कितें म्हणलें ताणें? ल्हान भावार्थाची. आतां आमी पळोवया कितें म्हणटा तें पळोवया. मार्कूचें शुभ वर्तमान 28:4 40.
आनी तांकां ताणें म्हणलें, तुमी कित्याक भियेतात? तुमकां आजून पासून भावार्थ ना? कितें म्हणटा तो तुमकां भावार्थ ना काय? कित्याक तुमी भियेले? तुमकां भावार्थ ना काय? म्हणल्यार ताजो अर्थ कितें पिशानो? जेन्ना हांव तुमच्या सांगत आसल्यार कसले त्रास, कसले कोश्ट ताणें पयले म्हाका बुडोवचो. म्हाका बुडयता पळय तसले कोश्ट तुमकां बुडोवंक तें जावचेंच ना. तुमी कित्याक भियेले तुमी सांगात? ताजो अर्थ तुमी जाणाव? वारें वादळ येतोलें, कोश्ट येतोले, त्रासूय येतोले, आनी दूख आनी दुयेंसूय येतोलें, आनी हें सगलें तुमकां ती कांयच तांच्या लागीं करूंक जावचें ना. केन्ना? जेन्ना जेजू क्रिस्त तुजे सांगता आसता पळय तेन्ना. जेजू क्रिस्त तुजे सांगता आसतना तुजे सोरभोंवतणीचें वातावरण तुजें पत्तें तें आसत. तुजेर पडटा तशें तुका तें दिसत, पूण तें सगलें तुजें कांयच बिगडचें ना. तुमी खंय बसून वसोंक जाय थंयसर तुमी पावतलीं. तुमी कितें पळय सुरवात केला ताची बुन्याद मारल्या ते आतां कोश्टांतल्यान वयतात, पूण ते कोश्ट थिंगासर आनीक सुबेज आसचे ना. पावसाचे म्हयने सुरू जातात पळय थंयसर, आनी ते तुफानान मागीर ते बदलूंक जाता, पूण तें तुफान सदांच आसचें ना. दर एक तुफानाचें एक शेवट आसा. आयज तुमच्या जिवितांत, तुमच्या फॅमिलींत एक तुफान उठला. तुमकां एक बरी खबर हांव दिवंक सोदता. त्या तुफानाचो शेवट पासून आसा. सदांच तुज्या जिवितांत ते दुकां आसची ना. सदांच तुज्या जिवितांत जे कोश्ट आनी दूख पळय म्हणटा ते आसा ते मुखार आनीक आसचे ना. आनी भायल्यान ते सगळे कोश्ट, आनी भायल्यान वयल्यान ते सगळे तुफान, आनी ते भायलें सगळें वातावरण ते खरेपणी कितें करता ते तुमी जाणा. ते खरेपणी तुजो भावार्थ पारखयता. खरेपणी ते शिश्य तांची थिंगा परिक्षा जाली, आनी ते परिक्षेंत पास जाले वो फेल जाले. कितें म्हणटलीं? फेल जाले. देवान तांकां पळोवन तांकां तांची बोळाई करूंक ना. जेजून तांकां पळोवन तांकां तो शिडकायता. कितें जालें तुमच्या भावार्थाक? कित्याक तुमी भियेले? अशें म्हणोन ते उंच उडटाले पळय ती लारां, तांकां पळोवन ताणें म्हणलें, शांत जा. अशें म्हटलें. लारां थांबलीं, वादळ थांबलें, आनी आख्खो तो दर्या सारकोच शांत जालो. मोगाच्या भावा भयणांनो, म्हज्या सर्वेस्पराचें एकूच उतर पुरो. तुज्या सोरभोंवतणीचें तें भिरांकूळ वातावरण शांत करच्या खातीर, कंट्रोलान येवचे खातीर. आतां म्हजो प्रस्न, असल्या तुज्या चारी वाट्यान येता पळय ते त्रास, अवघड परिस्थिती आनी सारकें नाका जालें जाता थंयसर, तुका भिरांत दिता पळय तसलें वातावरण, तुजी न्हीद उडयता पळय तसलें वातावरण, तुजे सोरभोंवतणी पळय पयस करता पळय तें वातावरण. सर्वेस्पर तुजे लागीं आसा काय? त्या दिसा शिशां बरोबर तो आसलो. त्या पासत शांतीन पळय ते खंय वसोंक जाय पळय थिंगा ते पावले. तो जेजू तुज्या ओड्यान आसा जाल्यार कितलें बरें जातलें. तो जेजू तुमच्या जिवितांत, तुमच्या घरांत, तुमच्या सोबेंत आसा जाल्यार कितलें बरें आसतलें. आनी जेजू क्रिस्त आसा जाल्यार सोरभोंवतणीचें वातावरण तुमकां मानता तशें आसना जाल्यारूय तें तुजें कांयच बिगडोंक जावचें ना. तुजें आड आसा पळय तसलें वातावरण, भिरांकूळ वातावरण, शांतीचें करपाक तसलो बदल हाडपी सर्वेस्पर तो जेजू क्रिस्त तोच तो. हें उतर म्हज्याच पासत, म्हज्याच परिस्थितीन सारकें आसा पळय तेंच थिंगासर उलयलां. सर्वेस्पर म्हजे लागीं उलयला म्हूण हांव भावार्थ दोता. म्हजें सोरभोंवतणीचें वातावरण तो शांत करता म्हणून हांव चिंतून अशें हांव विस्वास करता. आमची परिस्थिती हातींतल्यान भायर सरल्या उपरांतूय म्हजो सर्वेस्पर अद्भुत कार्य करतलो म्हणून हांव विस्वास करता. अशें म्हणपी आसा जाल्यार तुमचे हात तुमी देवाक दाखयात. पवित्र सर्वेस्परा बापा, आत्म्यान बोल्लेलें हें उतर जे कोणाचे कान आसा ते आयकोन आनी भावार्थ धरून आपल्या भावार्थान ताणें आतां हात दाखयला. ह्या वेळाचेर ते मानून घेतात. तूं दर एकल्याचेर तुजी काकळू दोतोय. दर एकल्याक तुजें दर्शन दाखय. खंयच्या वेळाचेर खंय आकांत लिपोवन आसा, खंय दुकान आपल्याची सुवात दवरल्या, तूं सगळें जाणाय पळय तो सर्वेस्पर. ह्या पासत आमचें जिवीत आनी आमचें सगळें आसा तें तुज्याच हातीन आमी दिता.
जी सोगलीं हिंगासोर आसा पळय ती खंयच्या कोश्टांतल्यान ती वयतात थिंगासोर बापा, तांकां तुजी शांती, तांकां तुजें तें बरें तें उतर, तांचें चिंतना आनी तांचे येवजणीकून तें व्हड जावं, तसलें उतर तूं तांकां दी आनी तुज्या नांवांक महिमा मेळों दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.